मायना नावेले कोयराचे राशीक पेटलो उजो अतकीत लागिल्ल्या उज्याक लागून लोकांमदी पातळ्ळो भय बंद आशिल्लो कारखानो दुसरीकडेन व्हरपाची केली मागणी। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत काँग्रेसीचे 12 बेरेस्तार 13 शुक्रार अपेसाचे वजे खांद्यार घेत गिरीश तोडणकराचो राजीनामो। निरीक्षक दिनेश गुंडूराव पावलो गोंयांत पक्षाची करतलो पुनर्बांधणी हाताळटले ज्वलंत विषय। राष्ट्रवादी काँग्रेसीची पर्यटन खात्याच्या विरोधात पुलिशेत कागाळ लायफगार्डा वयल्या अन्यायाविरोधात नोंदयात एफआयआर नाजाल्यार फुडल्या परिणामांक तोंड दिवपाची दौरात तयारी। संजय बर्डेचे सरकारा विरोधात रणशिंग। येवकार हांव सुशांत गावस पळयात खबर विस्तारान। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंतले हारी उपरांत गिरीश तोडणकरान पदाचो राजीनामो दिल्लो अशें आसले तरी हे हारीक आमी सगळेच जबाबदार आसात। पर्येचो आमदार आनी आदलो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणेन सांगले। गोंयांतले सगळेच जळटे विशय घेवन आवेशात लोकां म्हऱ्यान वतले अशें गोंय भोंवडेर आयिल्लो काँग्रेस निरीक्षक दिनेश गुंडूरावान सांगले। निकतेच जाल्ले जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत काँग्रेस हारल्या उपरांत गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश तोडणकारान राजीनामो दिलो। ते फाटभुंयेर काँग्रेसीचो निरीक्षक दिनेश गुंडूरावान गोंया भेट दिवन कांय फुडाऱ्यां बरोबर बसका घेतली। त्या उपरांत मिडिया कडेन उलयतना दिगंबर कामतीन प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर आपूण इत्सूक नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें, जाल्यार नव्या चेहऱ्यांक संद दिवपाक जाय अशें लुईजीन फॉलेरून सांगलें। रेजिनाल्डाचें म्हणणें मुखेल्याचेरच जैत वा हारीची जबाबदारी आसता। आयकात। झेडपी इलेक्शनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणी घेवपाक जाय जे रिजल्ट काँग्रेसी अगेन्स्ट एवरीबॉडी इट्स अ जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट वन पर्सन व्हाय शुड यू होल्ड one person responsible? We are all responsible. We had to state president resign zala tit. No, it's his wish, but I think we are all responsible. It is strategic meeting. सगळ्यांक मेळटलो तो ताणीच म्हटलं न्ही आपण सगळ्यांक मेळटा। फुडलो प्रेसिडेंटाची बद्दल कितें अरे बाबा ती अधिकार म्हाका हांवूच उरतलो काय कितें हाजेर म्हाका दुबाव आसा फाल्यां काय कळना न्ही कितें सांगता तुमी त्या डिसिजन म्हाका घेवपा आता ते पावर डिलिजंट ठरवपाक। ओके बट सर तुम्ही इंटरेस्टेड आसा सर फॉर जीपीसीसी हांव कसल्या जागा इंटरेस्टेड ना। After putting the party in order just before the assembly elections of 2017, I resigned. But they didn't allow me to resign. I continued. After the election results were over, I submitted my resignation. I was elected with the highest margin as a leader of opposition. That also I have rejected. And I'm very happy where I am. The question is particular. Are you in the race of party? No, I am not. जर पार्टीन तुका ही जबाबदार दिली जाल्यार तूं घेतलो? I know right now it is very painful situation, especially after the results of Zilla Panchayats. As a congressman, I feel at pains, but I'm sure the party will take a decision whichever is in the interest of the party, and there must be so many people who will be interested in working together for the party, because everybody has to work together. During my tenure, whenever I was in Goa in charge, it was my philosophy and my belief that the local self-government elections, whether it's panchayat, municipalities or zillas, should be not on party lines. Individual. Because you should allow the talent coming from the villages to contest, and the party can always support any candidate. That's how you can identify and build leaders in the village. But that was my philosophy, my belief, and I had requested also Mr. Girish to see that whether he can follow that. But the party took a decision, and I have to say that it was a decision of the parties. The decision went wrong. I don't know, but the results are very painful. You have to accept the results. They are very painful, especially for people like us. I, as a PCC president in the last elections, when I came back from Delhi, I was not very keen in coming back because Mrs. Gandhi requested me, I think. And to reply to your question, this is the reply: you should have young people to shoulder the responsibilities. Just saying young faces, grandfathers, it doesn't solve the solution, the problem.
I tried 60 to 70% new faces in the last assembly elections, and you know the results. One thing is sure that changes are required. ZP elections, 2-3 major issues are there. One, why election result came in the favor of the ruling government is one is because jobs were promised. Second, they gave financial assistance of government money last minute. Like for example, in my MP elections, when I contested, truckers and relief delay last 2 दिवसा मिळाले. So they use all government facilities to get votes for them. There's so many DSS bond दोले 2 दिवसा मिळाले election घरा वचून दिले. ते काम करता येते, तेजेर vote घेता येते. They are misleading the people, showing that they do work. See, those who are in the helm of affairs always have to be responsible. They have to take the responsibility. They should have the cut. For example, I have the cuts. I mistake केलेली मुगे sorry म्हणपाक म्हाका कॅपॅसिटी आसपाक जाय. काँग्रेसीचो निरीक्षक दिनेश गुंडूराव सध्या गोंयांत आसा. काँग्रेस संघटन बळिश्ट करपाचे नदरेन गोंयभर तो भोंवपाचो आसा. पत्रकारांनी विचारले उपरांत जिल्लो पंचायतींतले हारीचेर ताणें भाश्य केलें. गोंयांत तापिल्ले प्रश्न घेवन लोकां मुखार वयतले अशें ताणें सांगलें. पळयात. Why the ZP election you had been lost? See, ZP election, first of all, because of the delay, we had no idea when the election was going to take place. Suddenly, BJP knew when they were going to, it was all fixed. They knew when the election was going to take place. They had already managed many, and we didn't have in campaign. And the second thing was we had all kinds of promises, 8,000 jobs, then we'll restart mining, so many things they promised. Today, nobody is talking about that. And of course, money, you know how they're spending money like water. So all those things also are there. Along with that, we also have to introspect, definitely. Though we have worked hard, our candidates have worked very hard, we were confident of better results. But somewhere I think we should have worked in a more better fashion, and our leaders should get involved more in the campaigning, in the election. So whatever issues those we are introspecting, and we will take suitable measures in the future. Do you think that Congress leaders from the Goa have not taken initiative to do the ZP election? But I think because of we were not sure when the elections are going to take place, and suddenly it is announced. They failed to give 100%. So yeah. we had less time, and so I think my main agenda now is to see that we build up our organization, we give more enthusiasm to our party workers, and overall the organization, right from the booth level, block level, district level, and state level. So we reorganize it, and we take up people's issues. There are many issues, burning issues in Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया आनी मडगांवच्यान रमेश नायक रावत. भाजपा सरकारान कर्नाटकात केल्लो कायदो गोंयांत कित्याक लागू करिनात? बिफा संदर्भात गोंयांत आनी कर्नाटकांत वेगवेगळे कायदे कित्याक? काँग्रेस निरीक्षक दिनेश गुंडूरावान विचारला. भाजपाचे सरकार कर्नाटक, उत्तर प्रदेशात आनी मध्य प्रदेशात गोमासाक बंदी घालता जाल्यार गोंयांत भायल्यान मांस आयात करतलो अशें सांगपी प्रमोद सावंत हो भाजपाचोच मुख्यमंत्री मो. नरेंद्र मोदीन बीफ बंदीचेर एक कितें ती पॉलिसी थारावची अशें रावान म्हटलां. कर्नाटकात गोमांसाचेर बंदी आसा, देखून गोंयांत मांसाचो उणाव जाणवता. पूण आपूण गोंयांत हेर राज्यांतल्यान मांस आयात करतलो अशें गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां. ताचेर पत्रकारांनी दिनेश गुंडूरावाक ताची प्रतिक्रिया विचारली. ताणें सांगलें, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आशिल्ल्या उत्तर प्रदेशांतल्यान व्हडा प्रमाणांत गोमांस निर्यात जाता. हेर राज्यांनी गोमांस निर्यात जाता. पूण एका राज्याक एक न्याय आनी हेर राज्यांक दुसरो न्याय ही भाजपाची ढोंगबाजी. ऐकात ताचें म्हणणें. See, BJP is a hypocritical party. Some states they will say we have to worship the cow and we should not kill bulls and buffaloes. They say Karnataka now they have come out with an act. Today in Karnataka the farmers don't know what, nobody wants to keep cattle today because the people are getting scared. So draconian the law is, and government is not giving even 1 rupee to take care of those bulls and buffaloes. So what will the farmer do with that? And if you keep it, then you have to take care of it. To take care of it, the farmer needs money. He needs fodder. He doesn't have. So government should have given some money to the farmer in Karnataka. They have not done that. Then they say
no beef. But why can't they do that in Goa? Why can't they pass the same law in Karnataka? Why can't they pass the same law in Goa then? So this is hypocrisy. Today, BJP, if they want to really, if they believe that the cow is which we all believe, we all worship the cow. In Hindu Dharma, cow is worshipped. It's part of our constitution to prevent cow slaughter. But BJP has interpreted in a different way. So if they want to ban beef, why don't they ban exports of beef? No. Why ban in Karnataka? Why ban in some Uttar Pradesh? Why ban in Madhya Pradesh and allow it in other states? Why should Goa Chief Minister says, I want to get more beef? Isn't he BJP Chief Minister? So Modi should have one policy then. Let him ban exports of beef. Uttar Pradesh, where Yogi Adityanath is Chief Minister, is the biggest exporter of beef in the country. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मंगळारा मायणां नावेली एका फॅक्टरीचे वाठारांतले कोयराचे राशीक अचकीत उजो लागलो. अचकीत लागिल्लो उजो पळोवन थळाव्यांच्यो व्हेली पडल्यो. डंप फायबर ग्लास पायपाक हो उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. कारखान्या भायर व्हडा प्रमाणात कोयर पडिल्लो दिश्टी पडटा. कारखानो बरोच तेंप जालो बंद आसा. देखून तो थंयच्यान दुसरे कडेन व्हरचो थळाव्यांनी मागला. पळय ही फॅक्टरी आसा ही म्हज्या वार्डान येता, वार्ड नंबर 2. तर आतां ही जवळ जवळ 10 वर्सां जाली ही फॅक्टरी बंद जाल्या. आनी ही बंद जाल्या आनी फॅक्टरी हांगासर जे तेंचें मटेरियल आहा ते तेंच्यांनी अजून शिफ्ट करूना. हे सामकें घातक, आरोग्याक सामकें घातक आसलेलें मटेरियल. एवरी इयर ह्या मटेरियलाक उजो लागता आनी हे सगळें जे पोल्युशन आहा तें गांवांत वयता आनी गांवांत लोकांक सफोकेशन जाता. आयज सुद्दां तेंच जाल्लें आसा. आयज उजो लागला आनी लोक गांव सोडून शेतान गेल्ले आसा, शेतान रावल्ले आसा. ताका लागून आमचे हे कंपनीचे जे कोण रिस्पॉन्सिबल मनीस आहा, शिवानंद साळगांवकार आनी कोण तेंच्यांनी जाता तितल्या बेगीन हे मटेरियल हांगासून शिफ्ट करचें, नाजाल्यार आमकां पंचायती तर्फे कितें तरी एक्शन घेवची पडटली. आमकां अरावंड 1:35 सुमार कॉल येयले की ग्रास फायर जाला नावेली मायणांगा नियर अमियंती. सो आमी इमिडिएटली टर्न आवट केले आनी येवन पळयता जाल्यार ग्रास फायर जाल्लो. सो तो पालयतलो पळयता आमकां डॅन्स फ्युम्स दिसपाक लागले. ग्रास फायर परत अमेयंतीत कंपनी आसा, प्रिमायसीस आसा जी बंद आसा, थंयसर ट्रान्सफर जालो आनी FRP पायप आसा फायबराचे व्हडले व्हडले पायप्स आसा तेंच्यांनी पेट घेतलो. सो फायबर आसल्या कारणान उजो पालोवपाक मातशें डिफिकल्ट वयता. सो आमी अरावंड 180 लिटर्स सुमार फोम यूज केलो कंट्रोल करपाक आनी आतां JCB यूज करून आमी सेग्रिगेट करून उदक मारून आनी फोम यूज करून ऑलमोस्ट जो फायर आसा तो कंट्रोल केल्लो आसता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. UK फाटोफाट आता कुवेत आणि भारत विमान सेवा तात्पुरती बंद केल्या. कुवेतच्यान वंदे मातरम मिशना अंतर्गत सप्तकांतल्यान 2 विमानां भारतात येताली आणि 2 फावटी कुवेत वताली. 31 डिसेंबरा मेरेन ही सेवा स्थगीत केल्या. पूण ख्रिसमस आणि नव्या वर्साचे फाटभुंयेर गोंयांत येवपी पॅसेंजर सुरक्षीत तरेन येतले हाची जतनाय घेतले अशें विमानतळ संचालकान सांगलां. कोरोनाचो आनीक एक नवीन व्हायरस युनायटेड किंगडमांत सापडल्या उपरांत भारतांत UKंतल्यान येवपी आनी UKक वचपी विमानांच्या उड्डाणांचेर बंदी घातलेली. UK उपरांत आतां 22 डिसेंबराच्यान कुवेत भारता मदली विमान सेवा बंद केल्या. 31 डिसेंबर मेरेन येवप वचप जावचें ना. फुडलो निर्णय कळयतले अशें विमान सेवा संचालक गगन मलिकान सांगलें. पळयात. कल रात 12 बजे से यानी कि 22 तारीख को 23:59 से जो भी UK से फ़्लाइट आ रही हैं उनको बंद कर दिया गया है और टेम्परेरी सस्पेंशन ये 31 दिसंबर तक है 23:59 आवर्स अभी जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आई है. और उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है वो नया स्ट्रेन कोविड-19 का जो ट्रेस आउट हुआ है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है. इसलिए एक इमरजेंट सिचुएशन में ये डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है. गोवा में हमारे पास अभी तक हर वीक में 2 फ्लाइट्स लंदन से डायरेक्ट आती थी और यहाँ से डायरेक्ट जाती थी. तो अभी जो फ़्लाइट हमारी 26 तारीख को आनी है और 28 तारीख को आनी है वो अभी सस्पेंडेड है. और इसके साथ साथ कुछ और एयर स्पेसेस भी बंद हुए हैं. जो कुवैत से फ़्लाइट एक आनी थी वंदे भारत मूवमेंट के अंतर्गत एयर इंडिया ने उसको भी अभी कैंसिल कर दिया बिकॉज
कुवैत डीजीसी ने भी कुछ ऐसे इस तरह के सिमिलर ऑर्डर्स पास किए हैं। तो एफर्ट यही है या प्रयास यही है भारत सरकार का कि वो वायरस भारत में प्रवेश ना कर सके या वो स्ट्रेन भारत में प्रवेश ना कर सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। और अभी ये निर्णय 31 दिसंबर तक के लिए लागू किया गया है। उसके बाद स्थिति का अवलोकन करके जैसा भी भारत सरकार का निर्णय होगा उस पर आगे उचित कार्रवाई जो हमसे अपेक्षित है वो हम करेंगे। कल का जो एनालिसिस है वो ये शो कर रहा है कि अगर हमारे यहाँ से 9,000 पैसेंजर गया है तो 8,000 पैसेंजर आया भी है, तो वो फिगर धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रही है। और आने वाले टाइम में चूंकि ये क्रिसमस टाइम है, न्यू ईयर टाइम है, एंड गोवा इज़ नोन फॉर इट्स क्रिसमस एंड न्यू ईयर सीजन, ये चीज़ें और बढ़ेंगी और अच्छे तरीके से पैसेंजर्स वी आर एक्सपेक्टिंग के दे आर गोइंग टू बी मोर नंबर ऑफ डोमेस्टिक पैसेंजर्स कमिंग टू गोवा। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले। उपोषणाक बशिल्ल्या लायफगार्डांचेर अन्याय केला अशें म्हणत राष्ट्रवादी पार्टीन पर्यटन खात्याच्या विरोधात पुलिशेंत कागाळ नोंदयल्या। पुलिसांनी बेगोबेग एफआयआर नोंदवची नाजाल्यार फुडल्या घडणुकांक तोंड दिवपाची तयारी दवरची अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। सरकारी सेवेत कायम करून घेयात अशें मागत कितलेशेच म्हयने जाले लायफगार्ड आंदोलनां उपोशणां करत आसात। आदी ते पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आपल्या मागण्या खातीर धरणे धरून बसलेले, थंयच्यान पुलिसांनी तांकां धांवडावन घातले। त्या उपरांत सगळे जाण म्हापशां आमरण उपोशणाक बसल्यात। आयज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार मनशांक कॉन्ट्रॅक्टाक घेवन काम करता। मनीसपण जे आसा आनी माणुसकी जी आसली ती भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान अक्षरशः पायामल्ली केल्लेली आसा। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान आयज मागणी केल्ली आसा की जे आमचे लायफगार्ड जे पेडणे ते काणकोण पासून ते लायफगार्ड जे आमचे गोंयांत जे आसा आनी ते भुरगे जे फॅमिलींतले भुरगे आज पासून येवन हांगा आमचे गोंयचे लोकांक गोंयाचे हद्दीन जे ट्युरिस्ट म्हणून येतात आनी दर्याचेर जे वयतात तेंच्या लायफाची प्रोटेक्ट ते करतात। अशें कितली तरी वर्सां जाली, 14 वर्सां जाली, तांकां जी जस्टीस जी आसा आज पासून बीजेपीच्या सरकारा कडसून हाली येयलेल्या सरकारा कडेन ते मागतात की आमकां जे आमचे जे कितें स्वताचो हक्क जो आसा तेंचो जी नोकरी जे ठिकाणी जे करतात तांकां नोकरीचो जो हक्क आहा न्हू आज पासून बीजेपीच्या सरकारान तांकां दिलेलो ना। आमी कितें मागला, जे भुरग्यांक जर कितें जायत आनी गोंयांत जे ट्युरिस्ट जे येतात ते जर कोण बुडले तर बीजेपीच्या सरकाराचेर कंप्लेंट आमी करपाची म्हण हेतून मागलेले आसा। आनी ह्या भुरग्यांक कितें जावंक फावना, आमच्या भुरग्यांक जे कोस्ट गार्ड म्हणजे भुरगे जे आसा तांकां कांयच जावंक फावना। जर इन केस तांकां जर कितें जालें, बीजेपीचो सरकार तो दृष्टी जी आहा न्हू सर्विसीस तांकां काडून सायडीकूच दवरा। फाल्यां सकाळी ते पळयतले, लिपोवन रावतले। तुमकां खबर आसतली बीजेपीच्या सरकारान घोटाळे करपाचे आनी भायल्या देशांक वचपाचे आनी थंयसून तुमकां काय मेळपाक मनीस ना। कदाचित तेणी दृष्टी जो कोण मॅनेजिंग डायरेक्टर कदाचित तेणी ती तयारी केल्ली आसतली हांगा कितें जायत म्हणून। कित्याक लागून व्हडले स्कॅम आहा पण एका फॅमिलींत कदाचित 4 मनीस 5 मनीस आसूं शकता। हे 286 भुरगे आहा, दर 300 फॅमिलींतले भुरगे हे एका घरान जर 5 जण जर आहा 3 5 15 1500 लोक त्यांचे फॅमिलीतले मनीस 48 वरां भितर आमी देंवयतले। कित्याक 48 वरां भितर ही एफआयआर जावपाक जाय। आमी एफआयआर करपाक बीजेपीच्या सरकाराचेर मागलेलो आहा, कारण ते कोणाकूच कितें जायत जाल्यार बीजेपीचो सरकार ते कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दी आमकां लागलेले ना। आमकां लागलेले आमच्या गोंयच्या भुरग्यांकडे गोंयच्या भुरग्यांचे लागलेले आसा, ती फकाणां करपाची ना। आमचे गांधी सर्कलान म्हापशान आहा ते आमची जबाबदारी म्हापशेकारां हे नात्यान म्हणून हांवें राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी हे नात्यान खरोखरच जबाबदारी घेतलेली आसा। 48 वरां भितर जर म्हापसा पुलीस स्टेशनासून पीआयन जर आज रजिस्टर करूंक ना आनी जर कितें जालें जाल्यार गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा होम मिनिस्टर आनी ट्युरिझम मिनिस्टर जो बाबू आजगांवकर जो आसा आज पिल्ला दिता तो। गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार। परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव। विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो। मंगळारा वातावरण निवळ आशिल्ले, चडांत चड आनी उण्या तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत वातावरण सामान्यच आशिल्ले। शुक्रारा कामोरीन मन्नारची खाडी आनी लक्षद्वीप तशेंच मालदीव वाठारांत वेगान वारे व्हांवताले। वाऱ्याचो वेग वराक 45 ते 55 किलोमीटर आशिल्लो। हे वारें अशेंच लक्षद्वीप, मालदीव आनी फुडें अरबी दर्या मेरेन व्हांवूं येता। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात।
कोरोना महामारीच्या काळात घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आणि सांभाळूया भलायकी. मिळूया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.